येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। आमकां तोंड दिवपाची ना सरकारान कापासदात म्हणूनच फकत 3 दिसांनी गुटलावंक सोदता विधानसभा अधिवेशन। कमी दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून विरोधक फुर्योज। सरकारान टॅक्स लायिल्ल्यानच पेट्रोल पावले 100चेर। सरकारान बेगोबेग काडून उडोवचो टॅक्स, पेट्रोल आनी डिझेल मेळोवन दिवचे मुळावे मोलान। काँग्रेसीच्यो गोंयभर निशेध रॅली। 20 जुलया मेरेन गोंयान घसघश्यांनी रकतलो पावस। राज्यांतल्या कांय सुवातांनी आदींच काडला जोडून। सरकारान गोंय पावनेर काडला। सरकारान केल्ल्यो भानगडी उक्ताडार येवच्यो न्ही हे खातीर तांचे यत्न चल्ल्यात, गोवा फॉरवर्डान आरोप केला। विरोधकांक तोंड दिवपाची तांक सरकारा मदीं नाशिल्ल्यान तांणी हे अधिवेशन 3 दिसांचेर हाडिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्ड म्हणटा। विधानसभेचे अधिवेशन 24 मार्च ते 16 एप्रिल मेरेन घेवपाचें थारायल्लें। मदींच 3 दिसांनी विधानसभा तहकूब केली आनी मागीर 17 जुलयाच्यान तें घेवपाचें थारायल्लें। 10 दीस आशिल्लो विधानसभा अधिवेशनाचो कार्यकाळ परतून उणो करून अधिवेशन 3 दिसांचेर हाडलां। हे 3 दिसांचे अधिवेशन म्हटल्यार लोकशाय कार्यपद्दतीची हत्या अशें म्हणून गोवा फॉरवर्डान ताचो निशेध केला। गोंय विधानसभेचे 13 दिसांचे अधिवेशन 24 मार्च टू 16 एप्रिल मेरेन फिक्स जाल्लें। मदींच 3 दिसांनी सरकारान हें एडजर्न केलें आनी सांगलें की अशें हें सेशन 17 जुलयाच्यान सुरवात जातलें म्हणून। आतां काल अचानक तांणी डिसायड केलां की हे 10 दीस जे उरिल्ले ते कट करून 3 दीस केले आनी आतां 28, 29, 30 तारखेचें एक टोकन अधिवेशन करपाचें आहा। हाजेर अशें दिसता की सरकार वावर काडटा कित्याक सरकारान गोंय पावणेर काडलां आनी भरपूर स्कॅमां केल्लीं आहा, भरपूर भानगड्यो केल्ल्यो आहा आनी ओपोजिशनाक फेस करपाक सरकाराच्यान जायना। हें काल सिद्ध जाल्लें आहा। रुलींग मे हॅव देअर वे बट लेट द ओपोजिशन एटलिस्ट हॅव देअर से। वॉट टेनेट वो बेजीक प्रिंसिपल आहा तोच ताजीच हत्या गोंयांत चालू आहा। इतलें आसून पसून 3 दिसांच्या अधिवेशनान आमी जे म्हादयचो विशय आज मेरेन सरकारान म्हादय कर्नाटकाक विकली, दुसरें म्हणल्यार प्रायवेट फॉरेस्टाची जी स्कॅमां केल्या हे आमी पयले दिसा काडटले। दुसरे दिसाक एग्रीकल्चर कॉम्पेन्सेशन जे शेतकऱ्यांक मेळूंक ना आनीक जे आमचे CZMPचो इश्यू आहा तो आमी काडटले। मायनींग इल्लिगल जें चल्लां हें एक्सपोज आमी करतले आनीक आग्वाद सेंट्रल जेल आनी कोल ब्लॉकाचो इश्यू होय आमी काडटले। सरकार कितलेंय ट्राय करूं आमी आमचो आवाज बुलंद दवरतले, गोंयकारां खातीर झगडटले आनी ह्या सरकाराक एक्सपोज करतले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। पेट्रोलाचे मुळावे मोल 35 ते 36 रुपया आसा। टॅक्स धरून ते 100चेर व्हरून पावयला। लोकांची हालत लक्षात घेवन सरकारान पेट्रोल आनी डिझेला वयलो टॅक्स काडून उडोवन ते मूळ दरात मेळोवन दिवचे। पेट्रोल आनी डिझेला वयली एक्सायज ड्युटी सोंपोवची काँग्रेसीन मागणी केल्या। गोंयांत पेट्रोल, डिझेल आणि LPG गॅस दर भरपूर वाडल्यात। हे दरवाडी विरोधात काँग्रेसीन शेनवारा पणजी सायकल रॅली काडली। अशे तरेच्यो रॅली काडून राज्य आणि केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडपाचो आमी यत्न करतली, काँग्रेसीची राष्ट्रीय पावणेवेली म्हणयारी अलका लांबान सांगलें। पेट्रोल डिझेला वयली एक्सायज ड्युटी सोंपोवपा बरोबरच पेट्रोल डिझेल GST भितर हाडपाक जाय अशें तिचें म्हणणें। श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी, हमारे गोवा कांग्रेस, आप देख रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूरा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY महंगाई के खिलाफ पूरे देश में, हर देश की राजधानी में इस तरह का महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल, डीजल, LPG गैस के बड़े दामों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। कांग्रेस पूरे देश में दबाव बना रही है। मुझे खुशी है गोवा के अंदर भी लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दबाव हम केंद्र की सरकार पर, बीजेपी की गोवा की सरकार पर बना रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसे खत्म किया जाए, पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाया जाए और लोगों को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। इसी मांग के साथ आज हम गोवा की सड़कों पर निकलेंगे
और लोगों की इस मांग को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करें। अच्छे दिन दिवपाचे सोडच आज बुरे दिन दाखयता। पेट्रोल, डिझेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गॅस सिलिंडर हे सगळे आज अशा रेटीचेर जाल्ले आसा, पाविल्ले आसा की सामान्य मनशाचे कंबरडे मोडून गेल्ले आसा। गोंय राज्यात बीजेपी 2012 सत्तेर आयिल्ली तेन्ना तांणी स्लोगन दिल्लो 60 रुपयाच्या वयर आमी पेट्रोल कशेंच वचपाक दिवपाक जायना। कितले रेट हाय जालो लेट वयर गेलो आमी 60 रुपयांनी लोकांक सप्लाय करतले। स्कूटरवाले मोटर चलोवपी लोक सगळे फुडले त्या स्लोगनात आनी तांणी कदाचित त्या वेळार मतां दिली आसतली। आज पेट्रोल डिझेल खंय पावले ते तुमी पळया। लोकांक दिल्लीं आश्वासनां पानाक पुसून भायर उडयली ह्या सरकारान आनी म्हणून लोकांचे परत एकदा ध्यान ह्या सरकाराच्या कर्माकडेन हाडपा खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडटा। पळयात अच्छे दिन, ह्या सरकाराचे अच्छे दिन पळयात आनी याद करात मुखार कितें करपाचें ते तुमी आतां ठरयात। आता चढ घोडा मैदान लागीं आसा, ह्या वेळाचेर हे अच्छे दिन याद करात आनी तुमचे डिसिजन घेयात। नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी ही सायकल रॅली करतात। पयर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीन अशीच एक सायकल रॅली मडगांवां केल्ली, ती आयज आमी पणजेन करतात। आमी डिमांड करतात की पेट्रोलाचो प्रायस जो रिटेल प्रायस आसा जेचेर तुमी टॅक्स भरून तो 100 कडेन पावयतात, तो प्रायस एक्चुअली 35 तो 36 रुपया आसा। सो सरकारान इमिजिएटली लोकांक रिलीफ दिवपा खातीर तो प्रायस आसा तो 35-36 रुपयांचेर हाडचो। कारण गेले ते पळयले जाल्यार पिरियडाक जवळ जवळ 65 टायम्स पेट्रोल प्रायस आनी डिझेल प्रायस ह्या सरकारान वाडयल्लो आसा। पेट्रोलियम प्रायस जवळ जवळ 250% वाडयला आनी डिझेलाचो प्रायस जवळ जवळ 850% वाडयल्लो आसा। आनी हे सगळे करता आसतना गेल्या 7 वर्सांत केंद्र सरकारान जवळ जवळ 35 लाख करोड रुपया लोकांच्या बोल्सांतल्यान टॅक्साच्या रुपांनी काडलेलो आसा आनी तो जवळ जवळ 22.5 लाख केंद्र सरकार कलेक्ट करता आनी 13.5 लाख सुमार साऊथ गोवा स्टेट गव्हर्नमेंट कलेक्ट करता। एलपीजी प्रायस आमी आसतना जवळ जवळ 350-400 रुपया आशिल्लो, तो आयज प्रायस जाला 850 रुपयाचेर, जवळ जवळ 6 टायम्स एनी प्रायस एलपीजीचो वाडयल्लो आसा। आनी त्या भायर रोड्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणून वेगळे टॅक्स घातला, जवळ जवळ 4 लाख करोड लोकांच्या बोल्सांनी लुटल्यात। सो दिस इज द लूट बाय मोदी गव्हर्नमेंट at the times when people were seeking some help from the central government. On the contrary, central government has pushed the poor people to the wall. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी। आता घेऊया एक लहानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। भारतांत फाटल्या 24 वरांत 38,079 कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 560 जाणांक मरण आयला। कोरोनाक लागून मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,13,091 पावलो। एक्टिव्ह केशींचो एकूण आंकडो 4,24,025 पावलो। एकूण लोकसंख्येची तुळेंत पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 1.36% आसा। सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.10% आसा, जाल्यार दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 1.91% आसा। फाटले 26 दिसा सावन दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो दर 3% परस उणो आसा। आतां मेरेन 40 कोटी लोकांनी कोरोनाचें वासीन घेतलें। फाटल्या 24 वरांत 42.12 लाख लोकांनी कोरोनाचें वासीन घेतलें। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। एका बिल्डरान पेडा बाणावलेच्या कपेलाचे उक्ते सुवातेत जाणा जावन कंपाऊंड घातिल्ल्यान थंय तणावाचें वातावरण निर्माण जाला। कंपाऊंड उबारपाचे यत्न जाल्या उपरांत थळाव्यांनी कोलवा पुलिशेंत धांव घेत ताच्या विरोधात कागाळ नोंदयली। पुलिसांनी ताका समन्स काडला। त्या उपरांत ताणें कपेलाक थोडी सुवात मेकळी करपाचें मान्य केलां। थळावे सांगतात बाणावलेच्या ह्या कपेलाच्या फुडले वटेन उक्ती सुवात आसा। क्रिस्तांव भाव थंय दर आयतारा मिसा खातीर एकठांय जातात। कपेलाचे कुशीकच एक कॉम्प्लेक्स आसा। मिसाक वचपाक मेळचें म्हण ही सुवात उक्ती दवरची अशें आदी लोकांनी त्या बिल्डराक विनवणी केल्ली। आदी ताणें मान्यय केलें, पूण उपरांत थंय दुरीग बांदपाक सुरवात केली। खवदळिल्ले थळाव्यांनी नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशोकोच्या फुडारपणा खाला पुलिशेंत वचून कागाळ नोंदयली। पुलिसांनी दोनूय बाजू आयकून घेतल्यो। उपरांत जे सुवातेर लोक प्रार्थना करतात ती सुवात मेकळी सोडपाचें बिल्डरान मान्य केलें। Builder agreed to remove the compound and free up the area for locals to carry out mass. चेपळाचे
आतां मिकी गेलोलो MLA एक्स MLA आमगेलो त्याची उजी तें म्हणला आपूण चपला कितें आसता ओपन स्पेस आमी दवरत म्हण पूण तितू मारे तेज्या पयलीं तूं चोवपाक गेलो जाल्यार तूं थिंगा आमगे कपेला सायडीसान 3 मिटरा हायटीचें जुरी आसा तें जुरीक ऑलरेडी बांदिलें म्हणजे तें ऑब्स्ट्रक्शन आमकां तें गोडे मोडूं पडटलें तें ओपन स्पेस करता जाल्यार मोडपाचो जाय आनी तेगे भितरल्यान तेणें कितें केलां लो लायींग अशें करून हांवें तें फिलींग केलां आनी तेगे हायट पळय फावंडेशना हायट पळय आहा त्या लोकांक घरा वयर हाडलें. बिल्डरान लोकांची विनवणी आयकली ना आणि आडमेळी हाडपाच्या उद्देशान कंपाऊंड वॉल उबारलोच जाल्यार कायदो हातात घेवचो पडटलो अशें मिकीन सांगलें. वयता आसा आमगे थोड्या भुरग्यांक थंय लायन केलें कितें जालां तेणें सांगितलें म्हाका तेंगेले प्रॉब्लेम आहा खुर्सा तेगे कॉपेल आहा एवरी संडे थिंगा मीट जाता तो लोकांक तो जागा आहा तो तेंगे ओपन स्पेस आहा तो कोण बिल्डर कावर करता म्हूण तो आतां पुलिसी उजीत आनी तेंगे आमगे भुरग्यांगे गांव त्या वाड्याचे भुरगे थोडे आसले थिंगा तेंची उजी हांवें तेंका एश्युरन्स गेला बिल्डरा कडेन आनी बिल्डरान पुलिसी उजी सांगितला आपण तो तेंका जाग जाय तितलो आपण तेंका सपोर्ट म्हूण एग्री जाला आनी तो एग्री जाला पुलिसी उजी जाला आनी तेंगेले मेंबरा उजी जाला आनी तो पोतो नेगार आसा तूं कोण ना जाल्यार मागीर हांव एक्शन घेतलो हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो ओपन स्पेस आहा तितले ताका दवरूंक लायलो आनी तो पुलिसी उजी एग्री जाला दिवपाक तें दीत म्हणला ना जाल्यार तूं सगळें आमगेले त्या वाड्याचे भुरगे आसलेले कमिटी मेंबर आहाय ते आसलेले एश्युरन्स दिता तेणें म्हाका एश्युरन्स दिला आपण ते सांगत ती भाशेन कोण दित म्हणून. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 17 आनी 20 जुलयाक गोंयांत घोंग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा जाल्यार 18, 19 आनी 20 तारखेक कांय सुवातांनी कमी अदीक प्रमाणात तो घालून घेवपाक शकता. वराक 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगान वाऱ्या बरोबर पावसय हजेरी लायतलो. This is the past 24-hour rainfall over Goa reported at 8:30 a.m. of 17th July, that is today. हम देख सकते हैं कि out of 12 stations reported, out of 11 stations reported, 50% of the stations और 6 स्टेशनों से हमें heavy rainfall report मिला, यानी कि rainfall exceeding 6 centimeters और 6.5 centimeters was recorded from 6 stations और उसमें सबसे ज़्यादा मिला मारमागांव में जो कि 11.1 सेंटीमीटर रहा रेनफॉल और पांजी से दाबोलिम से भी 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिला. ओल्ड गोवा में से मिला 8 सेंटीमीटर रेनफॉल और मारगांव और कपेम में भी रिकॉर्ड किया गया 7 और 8 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली. और अभी तक का जो रेनफॉल है स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव रेनफॉल इस सीजन में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून वो है 174 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल और नॉर्मल होना चाहिए 148 सेंटीमीटर्स, यानी कि आज के दिन स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव रेनफॉल ये मानसून सीजन के लिए 17% अबव नॉर्मल रहा. नॉर्मल से भी 17% हायर रहा है आज तक. और आज के दिन का अगर हम सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम्स को देखें तो पहला वाला एक सिस्टम है, एक सर्कुलेशन जो है आंध्रा कोस्ट में, साउथ आंध्रा कोस्ट में है एक सर्कुलेशन जो है बिटवीन 1.5 to 4.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल. और दूसरा सिस्टम है एक ऑफशोर ट्रफ जो है महाराष्ट्र कोस्ट से केरला कोस्ट तक. इसके दोनों के अलावा और एक सिस्टम है जिसको एक ट्रफ कहते हैं, एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ है, वो है नॉर्थ अरेबियन सी से. ये जो सर्कुलेशन है आंध्रा के ऊपर, आंध्रा कोस्ट के ऊपर, वहाँ तक है ये ट्रफ. नॉर्थ महाराष्ट्र से जा रहा है और तेलंगाना से होके जा रहा है. तो ये तीनों सिस्टम से मानसून एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा गोवा के ऊपर आज के दिन भी. और चांसेस है कि ये जो सर्कुलेशन को हम बोल रहे थे आंध्रा कोस्ट में, वो उसका वेस्टवर्ड मूवमेंट होने के लिए आने वाले दिनों में, कल और परसों के दिन, और उससे रेनफॉल एक्टिविटी गोवा के ऊपर और बढ़ सकता है. अगर आप IMD के फोरकास्ट और बुलेटिन्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि 15 जुलाई को IMD ने बताया था कि रेनफॉल एक्टिविटी में फर्दर इंक्रीज ऑन 18th and 19th. सो दैट इज द सेम कंडीशन एक्सिस्टिंग. मानसून एक्टिविटी और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में जैसे ये सर्कुलेशन मूव होगा मोर वेस्टवर्ड की ओर. आज के दिन ये आंध्रा कोस्ट में है और कल और परसों के दिन ये और अंदर आ सकता है, रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकता है. तो दैट इज वाई एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सीडिंग 20 centimeters is very likely at 1 or 2 places over north and south Goa districts
ऑन 18th and 18th और 19th जुलाई को रेनफॉल एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर्स इज वेरी लाइकली एट 1 or 2 places ओवर बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा। और वेरी हेवी रेनफॉल का जो सिचुएशन है, रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर का, वो कंटिन्यू रहने वाला है गोवा के ऊपर, बिकॉज और एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने के चांसेस हैं नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बाय अराउंड 21st of जुलाई। तो ये वेरी हेवी रेनफॉल का जो कंडीशन है वो कंटिन्यू रहेगा probably for a week, probably for about a week from today. Very heavy rainfall is very likely over Goa. डिस्ट्रीब्यूशन वेरी हो सकता है, कभी 50% ऑफ स्टेशन के लिए दिए हैं तो कभी यानी कि फ्रॉम 20th onwards 1 or 2 स्टेशन के लिए दिए हैं, लेकिन ये वेरी हेवी रेनफॉल का क्राइटेरिया कंटिन्यू रहेगा गोवा के ऊपर। और देर इज ए पॉसिबिलिटी फॉर ए लो प्रेशर एरिया टू फॉर्म ओवर नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। सो इसलिए प्लीज बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स दैट आर इशूड बाय IMD इन द कमिंग डेज। अगर सिस्टम्स जो है रेनफॉल प्रोवाइडिंग सिस्टम्स जो है उनको इंटेंसिटी नहीं तो प्रॉक्सिमिटी गोवा से कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो वार्निंग कलर्स भी अपग्रेड हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स इन द कमिंग डेज। तो दिस इज वार्निंग्स इशूड फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा एज ऑन 17th जुलाई। रेड कलर्ड वेदर वार्निंग दिया गया है गोवा की नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑन 18th फॉर 18th जुलाई। और जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी है वो 19 को भी कंटिन्यू होने के चांसेस है, सो प्लीज़ बी अपडेटेड ऑन कमिंग डेज रिगार्डिंग द वेदर वार्निंग्स। और ये रेनफॉल के साथ साथ फ्रॉम 18th जुलाई स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होने के चांसेस है, विंड्स रीचिंग टू अराउंड गस्टिंग टू अराउंड 60 किलोमीटर ऑफ कोस्ट, और कोस्ट में भी गस्टिंग टू अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर के चांसेस हैं, तो प्लीज़ बी अपडेटेड अबाउट दैट। और जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा इम्पैक्ट्स भी रहेंगे, लोकलाइज्ड फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स ये सब होने के चांसेस हैं, तो वल्नरेबल एरियाज में प्लीज़ बी मॉनिटर्ड। और शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन हो सकता है रोड, रेल, एयर एंड फेरी ट्रैफिक के लिए। और रिवर्स में वाटर लेवल्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूड रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा तो स्वेलिंग ऑफ रिवर्स में बी देयर दैट में लीड टू लोकलाइज्ड फ्लडिंग। सो इसका प्लीज़ अवेयर रहिए और कंडीशंस को प्लीज़ भी कीप अंडर मॉनिटरिंग। फिशरमैन वार्निंग है आने वाले 5 दिनों के लिए, स्क्वाली वेदर रहेगा गोवा की कोस्ट में और एक्चुअली अलोंग द एंटायर वेस्ट कोस्ट में रहेगा फॉर 5 days। Winds could be of the speed of 45 to 55 kilometers, gusting to 60 kilometers per hour. So इसलिए fishermen are requested not to venture into sea for the coming 5 days starting from 17th July. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो।